बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं मोगाळ भावडीनो आमी वर्साच्या निमाण्या दिसाक आमी आसा ह्या आख्ख्या वर्सा बसत देवाक दिनवास आर्गां दिवया ताणें आमकां राखले सांबाळले बरी भलायकी दिली आमचे कुटुंब सांबाळले आनी जे वर्स आमकां मेळचें आसा तें अदीक अर्थाभरीत करूंक ह्या वर्सान आमी देवाचो वावर फुडें व्हरूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ ह्या मिसांत मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर सगले आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भाग्यो सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
माझ्या इष्ट संसारी प्रार्थुया हे मीसा भेटयता आयज आपलो लग्न संस्काराचो दीस समरुमता लुईस आनी शिला फेर्नांदीस हांच्या इतिहासा पासत देवान तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर शुभ आशिर्वाद घाल म्हणून आमी आमी मागुया तशेंच आमची खासगी मागणी जे कितें आमी मागूंक आयल्या आमी देवा मुखार दवरुया सोर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा जेन्ना तुजो पूत मनशा सैमान जल्मलो तेन्ना तुज्या देण्यान खरी भोक्ती सुरू जाली आनी संपूर्णायेक पावली तो एकलोच सगल्या मनशा कुळाचो सोडवणदार तो एकलोच मनशाक तुज्या देवीक जिवीत दिता ताचे वरवीं आमा सोमेस्तांक तुज्या जिवितान भरपूर वांटो दी हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एक पडात जो जियेतान राजभर चलयता सासनाच्या ससना भाग्यवन सुवांचे पयले चिटीवेलें वाचप मोच्या आपुरबायेच्या भुरग्यांनो शेवटाचो काल हो एकलो क्रिस्ताक विरोधी येवचो आसा म्हूण तुमी आयकलां आतांच म्हणल्यार क्रिस्त जायते क्रिस्ताक विरोधी दिश्टी पडल्यात हातून आमकां हो शेवटाचो काळ म्हूण गमून येता आमचे मदले ते भायर सरल्यात पूण खरेंच म्हणल्यार आमचे नीज वांगडी ते न्हय आसले कित्याक आमचे नीज वांगडी जाल्ले जाल्यार आमच्या सांगाताक ते रावतले आसले पूण सगळे जाण आमचे नीज वांगडी न्हय म्हूण दाखोवचे खातीर हे अशें घडोवन जाय आसलें तुमकां जाल्यार देवान मागल्यान आनी सगळ्या वस्तूचे तुमकां गिन्यान मेळ्ळां म्हणटच स्वताची ओळख तुमकां ना जाल्ले पोरी तुमकां हांवें बरोवंक ना पूण परतेंच तुमी स्वत वळखता आनी स्वतांतली कसलीच फोट उपजना म्हूण अशें तुमकां बरयता देवाचें उतर हें देवाच्या उतराक आमचो जबाब सर्वेस्परा मुखार सोग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं सगळीं म्हणुया सर्वेस्परा मुखार सोग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं नवें गीत रचून गायात परमेश्वराक वाखाणात शेकान शेक पृथ्वी वयर देवाक सोर गितां गायात जबाब सर्वेस्परा मुखार सोग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं सोग सगळो आनंद भोगूंक उल्लासूं आख्खो संवसार खूब बोल्ला दर्या सागर आयकून दी ताजो गुणगुण जबाब सर्वेस्परा मुखार फळां सोयत पिकाल जमीन मुरगोटू आनंद भरीत रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोटू खुशाल भरीत जबाब सर्वेस्परा मुखार सोर उल्लासूं प्रितूम संतोसूं मुन्सुमी पृथ्वीची सगळी नीत संवसाराची पोरजाची कोच्च्याक जोडटी परमेश्वर फोबले येता जबाब सर्वेस्परा मुखार सोर उल्लासूं प्रितूम संतोसूं शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करून उबी रावया आनी आमचे मोदेन चियेलो
आपणाक मानून घेतोल्या सोमेस्तांक ताणें देवाची भुरगीं जावचें देणें केलें. Sorvespo tuमचे सोवे आसूं. Zuava porbore Jesu Christace shuvotoman. Orombaक शोब्द आसलो आनी शोब्द देवा सोवे आसलो आनी शोब्द देव जावन आसलो. सुरवातेक तो देवा सोवे आसलो. ताचे वरवीं सोर वस्तू रचल्यात आनी रचल्ल्या वस्तू मदें ताचे विणेन आयलोलें कांयच ना. ताचे सोवें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशाचो उजवाड. उजवाड काळुकान परजळटा आनी काळुकान उजवाडाक आटापूक ना. देवान धाडलेलो कोण एक मनीस आसलो ताचें नांव जुआंव. सगल्यांनी भावार दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयलो. एका मनशाक उजवाडायतलो नीस उजवाड शोब्द जावन आसलो. तो संवसारान येतालो, तो संवसारान आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलोलो. तरी संवसारान ताका ओळखूंक ना. आपल्या मोदें तो आयलो आनी ताचेच पोरशेन ताका मानून घेतलो ना. पूण आपणाक मानून घेतलेल्या सोमेस्तांक आपल्या नांवाचेर विस्वास ठेवतल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. हांकां रोगतान न्हय, कुडीचे वंदावणीन न्हय, मनशाचे कुशीनूय न्हय, पूण देवान जल्म दिला. शोब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तो कुरपेन आनी सोतान भरलेलो. ताची मोहिमा आमी देखल्या. ही बापाच्या एकल्याच पुताची काशा मोहिमा. ताचे विशीं जुआंव गोवाय दिवन आदून म्हणलें, तो म्हजे उपरांत येता खरें, तरी म्हजे आदीं आसलो देखून तो म्हजे वन व्हड. अशें म्हणून हांवें तुमकां ताची खबर सांगल्या तो होच. आनी ताचे सपुनायेंतल्यान आमी सगल्यांनी घेतला कुरपेर कुरपा. समोर्द मोजेसा वरवीं दिल्ली कुरपा आनी सोत जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्यांत. देवाक कोणें कदीच पडूंक ना, पूण बापाच्या गोपान आसा ते एकल्याच पुतान ताची ओळख दिल्या. जेजू क्रिस्ताचे शिव तो महान हे. बोगाड बाबडीनो, आमी इंग्लीश भाशेन अशें म्हणटा, ग्रॅटिट्यूड इज द बेस्ट एटिट्यूड. दिनवासप म्हणल्यार बरी वागणूक. अ जॉयफूल हार्ट इज इंडीड अ थँकफूल हार्ट. कुशालकायेचें काळीज, दिनवासणेचें काळीज. हो आयचो दीस देवाक दिनवासूक आमकां आपयल्या हे आख्ख्या वर्सा पासत. कारण ह्या आख्ख्या वर्सान आमी देवाची जायती देणी अनुभवल्यांत. एका दिसाक एक मनीस रस्त्या वेल्यान चलून वेतालो आनी चलून वेतना तो एका भुरग्याक पडयता. हो भुरगो डस्टबिनांतलें खावून आपलें पोट भरतालो. आनी तेन्ना खंय हो मनीस अशें म्हणटा, देवा हांव तुका आर्गां दिता, हांव त्या भुरग्या भाशेन न्हय,
तुवें म्हाका जेवण दिल्लें आसा आनी तो खंय मुखार वेता. तेन्ना खंय हो भुरगो आपले वाटेक लागता आनी वेतना खंय तो एक एक्सिडेंट पडता आनी देवाक अशें म्हणटा, देवा हांव तुका आर्गां दितां, जरी म्हजे लागीं जेवण ना पूण तुवें म्हाका बरी भलायकी दिल्या आनी हें म्हणून खंय तो मुखार वेता. हे खंय एक्सिडेंट जाल्ल्या तरणाट्याक खंय हॉस्पिटलान वेतात व्हरतात, ताचें रगत वारवतालें आनी थंयसर खंय तो एक मेल्लें मोडें पडता आनी तेन्ना खंय देवाक अशें म्हणटा, देवा जरी हांव दुखान आसा, म्हजें रगत व्हांवता, म्हाका जायतें दूख जाल्या पूण हांव जिवो आसा देखून हांव तुका आर्गां दितां. आतां तन मेल्ल्या मनशाचो पूण मेल्ल्या मनशान देवाक दिनवासूंक जायना. मोगाळ बावडीनो, आमी सगळीं जिवी मनशां आनी देवाची जायतीं बरेपणां आमी अणभवल्यांत आनी हाकाच लागून दर दिसाक दर घडयेक जावं आमी उठ्ठना जावं आमी न्हिदूंक वेतना जावं मिसाचे भेटेन वांटो घेतना आमी देवाक दिनवासूंक गरज. कारण जें कितें आमचे लागीं आसा तें सगळें देवान फावो केलां. एका दिसा खंय मादर तेरेजा आपले 4 माद्री घेवन खंय कलकत्ताच्या शारांत भोंवताली आनी भोंवतना खंय तांकां जायतीं मनशां मेळ्ळीं जी एके भाशेन रस्त्याचेर आसलीं, तांकां खंय धरून ती आपल्या घरान हाडटात आनी तातूंत खंय एक अस्तोरी आसली जी सारकी एके भाशेन मेल्ले दोशीर पावलोली आनी मादर तेरेजा खंय हे अस्तोरेक न्हाणयता, तिचे गाय पुसता, खंय तिका जेवपाक जेवण दिता आनी थोड्या वेळान खंय ही अस्तोरी मादर तेरेजाच्या हातीक दवरतना अशें म्हणटा, हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा कारण तुवें म्हजो कुयदाद घेतलो आनी हें म्हणून खंय ते आपले जीव सोडटा. आनी तेन्ना खंय मादर तेरेजा अशें म्हणटा, हे अस्तोरेन एक ल्हानशें बरेंपण अणभवलें पूण तिणें म्हाका दिनवासलो, देवाक दिनवासली. मोगाळ बाबडीनो, आमच्याय जिवितान सदांच आमी देवाक दिनवासूंक, देवाक आर्गां दिवंक आमकां पयल्यांत. आयच्या पयल्या वाचपान भाग्योन जो म्हणटा, एके वाटेन देव आसा जाल्यार दुसरे वाटेन देवाचे विरोधी आसात, एंटी क्रायस्ट आसात. जायते मनीस येतात जे देवा आड उलयतात, जे दुस्पट करतात, जे मनशाक देवा सावन पयस व्हरतात. आमी म्हणटा फॉल्स प्रॉफिट्स. आनी भाग्योन जो म्हणटा, आमकां सगल्यांक देवाचो मोग करूंक आपयल्यांत, देवाक लागीं येवंक आपयल्यांत. आनी हेंच तो आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां सांगता. सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. हो सोबद देवा सोबे आसलो, हो सोबद देव जावन आसलो आनी हो सोबद आमचे पासत मेलो. आमी हीच परब कांय दिसां आदी समोर म्हणल्या, सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. इमानुएल, आमचे मदें देव. आनी सोबद म्हणल्यार देवाचें उतर. जेजून उतरा वरवीं जायतें बरेंपण केलें, उतरा वरवीं जायत्या मनशांक बरें केलें, जायत्या मनशांक बुजवण दिली, जायत्या मनशांक ताणें लागीं हाडले. आमी आमकांच विचार करुया, आमी कसलीं उतरां उलयता काय? उतरा वरवीं आमी एका मनशाक वयर काडूंक जाता जाल्यार उतरा वरवीं आमी एका मनशाक काला घालूंक जाता. उतरा वरवीं आमी मनशाक शाबासकी दिवंक जाता जाल्यार उतरा वरवीं आमी ताचें नांव पिड्यार करूंक जाता. मोगाळ बाबडीनो, आमच्या जिवितान बरीं उतरां उलोवया, दुसऱ्यांचें बरेंपण करुया आनी हेच भाशेन आमच्याय जिवितान आमी बरेंपण अणभवूंक, देवाचो वावर आमच्या जिवितान फुडें व्हरूंक आमकां ह्या मिसान सगल्यांक कृपा आनी बोड मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी, आमची ते सवा आमी देवा मुखार दवरुया.
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत बापाची खुशी ओळखून आनी हे खुशे प्रमाणे आपलें जिवीत मांडून हाडूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोयीन आयकून घे. आमी क्रिस्ती भाव भयणी संकश्टा वेळार देवाचेर विस्वास दवरूंक आनी आमचें जिवीत बापाचे आधीन करूंक आमचो बावार्थ जागोय म्हूण बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोयीन आयकून घे. आयज लुईस आनी शिला फेर्नांडीस जी आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात आनी ह्या मिसा बलिदानांत आपलें इंतेसांव तांणी भेटयलां, तांचेर बागयो नातोनीचे विनवणेन शुभ आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोयीन आयकून घे. भोव मोगाळ बापा, दोयेनी आमची मागणी आयकून घे. आमच्या जिवितांत तुका सदांच दिनवासूक आर्गां दिवंक तूंच आमकां कृपा दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दानो तयारी वेळार आमी गायन घेवया C30 पेज 41. मोर्चा भावा भयणीनो, मोर्चान तुमचे बलिदान सोर पदवेदा देव बापाक मानता तसले साबूड मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, कोरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपजयताय. ह्या योजना वरवीं तुका मोहिमे मोन देवा फावो तो मान आमी दी सकोर आनी ह्या पवित्र गुठान वांटो घेवन विस्वाशीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा, सोर काडी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं आयच्या दिसाक नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगीत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची अशोकताय. अशें आमच्या विनाशी सोयबान फुंक्या जोडलो ओ विनाशी मान. एक वोट हो कितलो अजापाचो सोमेस मनशाक जिवीत देवाचे एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगल्या देवदूता सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, करस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीस पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचे मोक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgo tuja. Tuja kursani ponoci von bona vorvitu venaka soroi somia. Sonsaraja sorvonara amchi बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणशी खास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवसता. आनी जेजूची करून रगत शिवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियाव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुवार मारये देवाची माई सांगाती, तिचो पोती भाग्यवंत सुजे,
भाग्यवंत आतोर भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर भाग्यवंत धर्मदूता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एक पोडाल सोर पोतवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना आमेन. आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमी सगळीं दीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तायले पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशन वत्रेकताव तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्तातून तुज्या धर्मदूताक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावा त्याचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेतान राजभर चलयता सासनाच्या ससना. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणाक आपयल्या सगळीं आमी सुभागी. सुमिया ते म्हजे भितर येवचे म्हाका फवना पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादाच्या वेळार आमी गायन घेवया. D24 पेज 60.
म्हज्या भुगतान लागता ये जेजू जिवान म्हज्या भुगतान लागता ये जेजू जिवान म्हज्या प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तरेचो आदार दिवंक तुजे पोरशेक तूं सांबाळटाय आनी चलयताय. तर तुजे काकुतीन आतांच्या आनी फुडल्या वायटाक आमकां ओकोत मेळूं दी. हे पोरया सोरत्या जिविताच्या देण्याचो गरज तो आदार घेवन अदीक व्हडा विस्वासान सासणाची देणी सोडूंक आमकां फुडें वचोचें कर. हे आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. स्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणे. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाल नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागतां. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मृता. कोर म्हजें जिवीत निथळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करता.
आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आज बाळगीता आनी बरवशान रावता हांव. भागयोन आतोन दुखेस्तांच्या बुजवणणारा तुजी दोयाल नदर म्हशीर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजें उस्के आनी कोदी म्हज्यो भिरांती आनी आकान पडे म्हज्या उस्क्या कोदींतलो म्हाका निवार तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीनच मेळून घे. ओसोऱ्याच्या बागयोंत आतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवीदार मसोतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मोणाय आनी कोणवळाय थोडाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय गोठाय आनी साणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोतेन जेजू सारकेले बरे गुण ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कर. आमेन. सगळीं बसात. शेवटाचें गीत जावचे आदीं तुमकां कितें सांगूंक सोदता. मोगाळ बोमडीनो, तुमी जी दुसरे कडेन हांगा आयल्यांत जायते कडेन तावन आयल्यांत जावं गोंया भायर आनी आमच्या दक्षीण गोंयांत तावन आयल्यांत ती तुमी पळयतात ही केरीत इमाज कुर्सार मारलेली हांगा दवरल्या. तुमकां हांव सांगत आयलां ही गरज बायगोन तांतुनीची आमच्या कार्दियाल पात्रियार्कान विचून काडल्या. ह्या वर्साक सादारण उत्सवीक वरोस सुरू जाल्यान ताका आमी हांगासर जायती ओत्मीक बरेपणां घेवंक आनी अदी करून इंडुलजन्सां आख्खें वरोस भर ही हांगा आसतली तशीच आमी ती आलोवची ना. कित्याक खेरी ती गरजो बिस्पान पयली गरज कॅथेड्राल पोरण्या गोंयांत, मागीर दोन, एक साश्टींत आनी एक बार्देसांतली म्हापसा बायगोन जेरोम आनी साश्टींतली होली स्पिरीट. ताचे भायर जूय लोक जमा जाता भोक्ती करूंक त्या इगोर्जांनी ताणें इकेरीत सवलत दिल्या, ती दिल्या. बुधवारा दीस थंय लोक येता, मंगळारा दीस हांगा येता देखून इगोर्जेक दिल्या. ते भायर बांबोली श्रायन आहा थंय
ते भायर पिलार मॉनेस्ट्रीची इगोर्जीत, ते भायर सांकवाडची आदली इगोर ताचो फासाद आहा थंयसर, आनी मागीर देवसुवा कोपेलांत जंय जायतो लोक बोगतीन वांटो घेता ताचें म्हणणें जालें. इतलो लोक मुंगडाराच्या मुंगडाराक हांगा येता. हांव ही प्रिविलेज तांकां दितां. हे न्हू जाल्यार तुमी ओल्ड गोवा वचूंक जाय आसलें, तुमी रोमारी हाडूंक जातात हांगासर. आनी मुख्य वस म्हणल्यार पाप साहेब सांगता हे वर्साक, हे सादारण उत्सवीक वर्साक जेजूच्या कुर्सार किळायलोले इमाजीचेर नदर मार, गेज ऑन द क्रुसिफिक्स, नदर मार ताचेर. आनीक ज्ञानी मनी म्हणजे इन कॉन्टेम्प्लेशन ह्या जेजूच्या सोडवणीक मोरणांचो नियाळ कर. ताका दिनवास सोडवणीच्या देण्या पासत ताका नमस्कार कर आनी तुजें सगळें कितें भितर आहा तें ताचे मुखार घाल. ते भायर इंदुलजन्सां म्हळ्यार मापातोक आमी आदारता तेन्ना हें कुंभसाराच्या साक्रमेंत बोगसता मापातोक, पूण ताची कास्त उरता. आनी पवित्र सभेची शिकवण ही कास्त आमी पुर्गोतोरीन भोगूंक जाय. पुर्गोतोर म्हणटा ती महापातकाची कास्त उरल्या ती पुर्गोतोरीन आमी भोगता. पूण इगोर्ज मात आमकां ही सवलत दिता. इंदुलजन्सान तरी आमी करीत जे पवित्र सभेन उमकीच मागणी सांगल्यात, उमक्योच करण्यो सांगल्यात, दोयाळ्यो करण्यो, कुडीच्यो ओतम्यांच्यो 14 त्यो सांगल्यात करूंक. ते भायर एक आमचे बापा एक सतमानता आमी करून पाप साहेबाचें इंतेसावन मागूंक. आमकां पुर्गोतरींत वेचे सुवातेर ही इंदुलजन्सांक घेतली म्हणटूच सरोड स्वर्गार पावता. ही पवित्र सभेची शिकवण. पुर्गोतरींत आनी कोशनांत कित्याक ह्या पातकांची कास्त लायिल्ली आसा, ती कास्त पुर्गोतरींतली तुवें इंदुलजन्सांक केल्यान जाल्यार देव काडटा आनी सरोड स्वर्गार धाडटा. आनी जायते तरेची लादायीन, सायबिणीची लादायीन कोता ताका इंदुलजन्स आहा. ते पासून आमचे दादले न्हू लादायीन सोडिनात. कांतार करूंक लाती भाशेन आतां कोंकणी भाशेन वेतात, कित्याक ती कांतार केली ती म्हणली म्हणटूच इंदुलजन्सां आहात. आमच्या घरांनी आतां ती बंद जाल्या. आदीं ती म्हणटालेत इंदुलजन्सां आमकां मेवतात आनी आख्ख्या वर्साक इंदुलजन्सां मेवतली ए इगोर्जेंत. तुमकां तर रोमार करून येवंक जाय, तुमकां तरी दुसऱ्यांक तुमच्या इश्टान घेवन येवंक जाय हांगा. आनी असली सोबीत सुंदर इमाज खंयचे आमच्या गोंयचे इगोर्जेंत घालूंक ना आमी घातल्या ते भाशेन. ओदी करून तुमकां ओड दिवंक जाय. ते आमच्या लोकांक आजून समजना तें कितें म्हणटात ते. आनी ते पासत आमी ही दवरल्या. तुमी आख्खो दिसभर इगोर जुगती आसतली. रातची 8 मेरेन दनपारचे मासे आमी सद्याक बंद करतले, मागीर चालू दवरतले. पयलीं तावन फाल्यां तावन आख्खो दीस 10 उक्तें आसतलें ते वाटीचें. थंयसून येवन तुमच्यान मागण्यांत सारूंक जाता, जाय तो वेळ सारूंक जाता. आनी हे भाशेन इंदुलजन्सांक घेवं येता, आत्मीक बरेपण तुमच्यान घेवं येता. इमाजीचेर नदर मारपाची, तिका नमस्कार करपाचो आनी तिचे सोडवणीच्या देण्या पासत देवाक दिन वाचपाचो आनी तुजी मागीर गरजो घालपाच्यो. हें आमकां भाग्यवंतपणान वाडोवंक हें वरोस दिलां. आख्खें वरोसभर तुमी येतात तेन्ना ह्या मनान दियात. त्या भायर आमचो गोठो तुमी पयलो आसतलो. गोठो करूंक ना आमी हांगा. जेजूक दवरला, जुजे आनी मारियाक दवरल्यान. आनी जेजूक रेवडायल्लो तो कुडको हुर्सार येता. जेजू जाला मरूंक आनी हें लुगोट ताका आंकवार मेरेन फाळे आनी गुटलायलो म्हूण आसा. फाळे म्हळ्यार पिंजलोले कुडके. आनी मागीर जेजूक समाधीन घालता आसतना तें चादर घातलें. हें तें चादर म्हणजे गोट्यान तावन कुर्सार तावन कालवार दोंगरार, फ्रॉम क्रीब टू द क्रॉस टू द कॅल्वरी हो ओर्थ आमी दिला. ते भायर हांवें आमच्या राजंगणांत एक किरीत गोठो केला. आमच्या पाटोसाचे पाटयो आसल्यो त्यो घालून आदले इगोर्जीच्यो त्यो 17व्या शेंकड्यांतली इगोर्ज आमची ते दवरल्यात कुर्साच्या रुपान. आनी ताचेर मोदें जेजूचो जोल्म वयल्यान जायते आयज बोळ्यो दवरल्यात. हे वाटेन रेय दवरल्यात आनी ते वाटेन गवळी दवरल्यात. आनी सकयल सारकी मेंढरां, ती मेंढरां आमी कित्याक ह्या वर्साक विशय काडला तो पिलग्रिम्स ऑफ फेथ, पिलग्रिम्स ऑफ होप. म्हणजे आमी यात्रेकारां
बोरवशान बोलली ते मेंढरे दवरल्यात ती आमकां कोण येता आमी सगलीं ह्या जल्मल्या जेजूक मान दिवंक वेता आनी तो खुर्साचेर मेला हेंवूय आमच्या मनांत हाडटा फ्रॉम क्रीब टू द क्रॉस टू द कॅल्वरी सी हो तुमी तो गोठो पळोवचो काय बऱ्यो दिसता तो आनी हांगा येयल्ली पावटी तें पळोवन तुमी देवाक दिनवासतो आनी हे इमाजीचेर नदर मारची आनी तुमकां जायतीं बरेपणां मेळटलीं हें हांव सांगूंक खुशाल कित्याक इगोर्स तुमकां विचून काडल्या आख्खें वरसभर दिसाक एकूच इंडुलजन्स मेवता एक दिसाक एक मेवता ते भशेन आनी दोयाळ्यो कोरण्यो करून आनी उमकींच मागणी केल्या उपरांत आमकां तें मेवतलें ही हांव खुशालकायेची खबर आज तुमकां सगल्यांक ओदी करून तुमी जीं दुसरे कडेनच्यान आयल्यान तांकां मागता तुमी दुसरे इगोर्जांनी आमगे बिस्पान जायत्यो इगोर्जो केल्यात तुवें वचपाची गरज हिंगा आयली म्हणटूच हे इगोर्जेन तुमकां सगल्यो प्रिविलेजी मेळटात ओथमीक प्रिविलेजी देव बरें करूं उबी रावया आनी शेवटाचें गायन आमी करुया शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243 Tuja,